नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचे पुलिसांची बेशिस्त, गुन्यांव आनी रॅकेटांची नवी नवी प्रकरणां उक्ताडार. 4 वर्सांत 115 पुलीस निलंबीत, 2 जाण कायमचे घरा. पळयात गोंय पुलिशेचे परिस्थितीचेर रिपोर्ट. कदंबाच्या माथ्यार 124 कोटींचे रीण, वर्साक जोडटात 62 कोटी, लुकसाण 35 कोटी. सरकाराच्या कुबड्यांचेर काडटात दीस. कदंबाचे अर्थीक परिस्थितीचेर हो रिपोर्ट. वालांकाक युवा काँग्रेस वेंचणुकेक आपणे थारावंक ना अपात्र. तो निर्णय युवा काँग्रेसीच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांचो. आदले मुख्य वेंचणूक आयुक्त लिंगडोचें स्पश्टीकरण. लिंगडो म्हणटा वेंचणूक सुदारणा जाय. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री लुईस प्रोतो बार्बोसाच्या कुडीचेर कासावले सिमित्रीन सरकारी इतमामान. निमणे संस्कार. मुख्यमंत्री, हेर मंत्री आनी साबार लोकांनी ओपलीं आर्गां. आनी खेळा मळार क्रिकेटर विनोद कांबळी म्हणटा भारताच्या खेळगड्यांक जाय सुसेग. सेगीत खेळिल्ल्यान जातात दुखापती. कांबळी म्हणटा रणजींतल्या कामगिरी वेल्यान वेचचे खेळगडे, IPL वेल्यान न्हय. आतां खबरो विस्तारान. फाटल्या 4 वर्सांत गोंय पुलिशेंतले 115 पुलिसांक तांची बेशिस्त तशेंच गुन्यांव आनी रॅकेटांनी कथीत सहभागाक लागून निलंबीत केल्यात. 2 जाणांक कायमच्या घरा धाडल्यात. निलंबीत केल्ल्या 7 पुलीस निरीक्षक आसात. मात इतले असून दिशी दिशी अजुनूय पुलिशेच्या बेशिस्तीची आनी गुन्यांवांची नवी नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. पळयात गोंय पुलिशेचे परिस्थितीचेर हो रिपोर्ट. हालीं वर्सांनी गोंय पुलीस भयंकर बदनाम जाल्या. ड्रग्स माफिया नॅक्सस, फटीच्यो नोटी, सेक्स रॅकेटां सगळ्यांनी गोंयचे पुलीस रेड हँडेड सांपडल्यात. गोंय पुलिशेची ही अवतिकाय विधानसभेत उक्ताडार आयल्या. हो तकटो पळयात. जून 2007 सावन आतां मेरेन 115 पुलीस वेगवेगळ्या कारणां खातीर निलंबीत जाल्यात. हातूंत पुलीस निरीक्षका पासून कॉन्स्टेबला मेरेन सगळे आसात. निलंबीत 115तल्या एकल्याक टर्मिनेट केला जाल्यार एकल्याक कायमचो डिसमीस केला. हातूंतल्या 50 केशींनी आरोपपत्र घालां जाल्यार 14 केशींची चवकशी अजून चलता. 115 जाणांतले 89 जाणांक परत ड्युटेर घेतल्या. 24 जाण अजुनूय घरा बसून पगार घेतात. आतां हें पळयात. निलंबीत जाल्ल्या पुलिसांत 7 पुलीस निरीक्षक आनी 10 उपनिरीक्षक आसात. सगळ्यांत चड 76 पुलीस कॉन्स्टेबल निलंबीत केल्यात. 19 हवालदारूय आसात. ह्या 115 पुलिसांतले 8 जाण ड्रग्स माफिया नॅक्सस केसीत निलंबीत जाल्यात. मात इतलें आसून पसून दिशी दिशी अजुनूय पुलिशेच्या बेशिस्तीची आनी गुन्यांवांची नवी नवी प्रकरणां उक्ताडार येतात. हातूंत सेक्स रॅकेटा पासून फटीच्या नोटी मेरेन पुलिसांचे हात भरभटल्यात. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. कदंबाची जोड खंयूय पावून दी. मात कदंबाच्या माथ्यार सध्या 124 कोटींचे रीण आसा. हातूंत बँकेचें रीण सुमार 56 कोटी. कदंबा वर्साक जोडटा सुमार 62 कोटी. पूण मोडटा तें पळयल्यार महामंडळाक वर्साक 35 कोटींचें लुकसाण जाता. सध्या महामंडळ सरकाराच्या कुबड्यांचेर कशे दीस काडटा पळयात निकतीच 31 वर्सां पुराय केल्ले कदंबाचे परिस्थितीचेर हो रिपोर्ट. कदंबाचो कारभार म्हणल्यार सध्या 4 आण्याची कोंबडी आनी 12 आण्याचो मसालो जाला. कदंबान निकतोच दसऱ्याक 31वो वर्सुकी दीस मनयलो. लुकसाण भरून येवचें म्हूण कदंबा आतां वेवसायीक प्रकल्प उबारून जोडपाक सोदता.
गोंयचे राष्ट्रीयकृत मार्ग आनीक वाडोवपाचो विचार चल्ला. कदंबाच्या मडगांवच्या नव्या बस स्टँडात मोलय येवपाचें आसा. सध्या महामंडळाची आर्थीक परिस्थिती पळयल्यार स्वताक साल्वार करपा खातीर असल्यो येवजण्यो कदंबाक चुकनात. हो तकटो पळयल्यार तुमकां कदंबाचे परिस्थितीचो अदमास येतलो. कदंबाची परिस्थिती: रीण 55 कोटी 70 लाख, लोकांक दिवपाचे आसा 4 कोटी 69 लाख, विम्याचो फंड 2 कोटी 55 लाख, 6व्या वेतन आयोगाची थकबाकी 21 कोटी 51 लाख, ग्रॅच्युटी दिवपाची आसा 22 कोटी 1 लाख, म्हारगाय भत्त्याची थकबाकी 35 लाख, फ्लॅटांचें भाडें 1 कोटी 39 लाख, वट्ट रीण 123 कोटी 50 लाख. हें जालें रीण. आतां पळयात म्हयन्याक कदंबा जोडटा कितली आनी मोडटा कितली. कदंबाची म्हयन्याची येणावळ आनी खर्च: कदंबाचे कर्मचारी 1886, बशी जोडटा 4 कोटी 70 लाख, हेर येणावळ 44 लाख, म्हयन्याचो पगार 4 कोटी 48 लाख, बशी चलोवपाचो खर्च 2 कोटी 86 लाख, हेर खर्च 75 लाख, वट्ट खर्च 8 कोटी 9 लाख, म्हयन्याचें लुकसाण 2 कोटी 95 लाख. कदंबाची सामाजीक जबाबदारी आशिल्ल्यान सरकार आपलो पयसो घालून कदंबा कशी तरी चलयता. 31 वर्सां जालीं तरी कदंबा स्वताच्या पांयार उबी रावंक शकूंक ना आनी दिशी दिशी अपंगूळ जायत चल्ल्या. ह्या महामंडळाक सरकार कितलो तेंप कुबड्यो लावन दवरतलो आनी महामंडळ कितलो तेंप कुबड्यांचेर जगतलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवींद्र दळवी वांगडा हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंयकारांनो, उठ-सूट जमीन काडून कोणाकय विकनाकात, शेतां भाटां रोयात. आसगांवचो एडवीन फोन्सेका स्वता तरेतरेची पिकावळ काडून हो संदेश दिता. ताच्या भाटांत मसाले, वखदी झाडां आनी फळभाज्यो धरून सगळें आसा. म्हत्वाचें म्हणल्यार तो हें सगळें पारंपारीक शेत जमनीर न्ही, दोंगरार रोयता. पळयात श्यामसुंदर फडटेचो खासा रिपोर्ट. हो आसा एडविनाचो फार्म. मिरयां, आलें, लवंगां आनी हेर साबार मसाले हांगा पिकतात. तांबडी पेरां, तांबडी केळीं, अंजीर आनी हेर कितलींशींच फळां ह्या फार्मांत आसात. थंडी, कांग, गोडेमूत आनी हेर दुयेंसांचेर वखदां तयार करपाक लागपी जायतीं वखदी झाडां ह्या फार्मांत आसा. त्या भायर वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाज्यो एडवीन रोयता. म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट लोकांक की तेंच्यांनी आपले मोतीन घेवंक जाय की भायले कोणाक सुवात दिवचे आदीं ते आपले हातान की नाल्यार दुसरे घेवन कितेंय तरी आपली सुवातेन करीत जाल्यार गोंया आयज भांगर कशें जातलें आनी लोकांक घेवन फळां खावंक मेळटलें. ज्या वाठारांत हो फार्म आसा ती जमीन दोंगराळ आसा. ज्ञानेश्वर गांवस ह्या फार्माचें वेवस्थापन पळयता. हांव हें भाट म्हणजे सगळें म्हाका एक उमेद कशी म्हणजे हांव हें सगळें झाडांचेर बरे भाशेन हांव हें करता, उत्पन्न वाडोवंक सोदता. म्हणा डायबिटीज झाडां म्हणा, आनीक कसलें चीज म्हणा, मशींग म्हणा, चीज म्हणा, डाळींब म्हणा, आनीक कसले भाशेचीं झाडां म्हणजे आमकां गोंयकारांक अशें दिसता की बरे भाशेन अशें एक झाडांचें उत्पन्न करपाचें. आसगांवच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडटे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.